म्हज्या अस्कतायेन बुडवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता येसुम्या ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व समजी सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व समजी सोम्या समर्पिता शिणे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता पिडे शिणे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं जाता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व समजी सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व समजी सोम्या समर्पिता Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Obrigado tuka somia Jesus. Obrigado tuka somia Obrigado Jesus. tuka somia Jesus. Obrigado tuka somia Aradam Jesus. tuka somia Jesus. Aradam tuka somia Aradam Jesus. tuka somia Jesus. Aradam tuka somia Mahima Jesus. tuka somia Jesus. Mahima tuka somia Hogla Jesus. tuka somia Jesus. Hogla tuka somia Stuti Jesus. tuka somia Jesus. Stuti tuka somia Jai Jesus. tuka somia Jesus. जय जय तुका सुम्यान जेसू. आमच्या समरसच्या सोमयाक आमचो मान आमी बागोवया. इमॅन्युएल ह्या संवसारांत म्हजे आनी तुजे खातीर मनशा सैम घेवन आयलो तसो जेजू ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी आमचे संगता आसा. होस जावन आसा जेजू
ह्या संवसाराक म्हजे आनी तुजे खातीर आयिल्लो. देवा बापाचो मोग, देवा बापाचें बोगसाणें आनी ताची दयाळाय कितली वर्ती आनी अपरिमीत म्हणलें संवसाराक कळोवच्या खातीर, म्हाका आनी तुका कळोवच्या खातीर, आनी आमरी फात तो आमचो कितलो वर्तो मोग करता म्हणलें आमकां दाखोवच्या खातीर जेजून मनशा सायब घेतलें. आनी निमाणें ताच्या मिसावाच्या आखेरीक येवकरिस्ताचो संस्कार ताणें घडच्या मुखांतर त्या येवकरिस्ता मुखांतर सदांच आमचे संगता रावोंक तो आशिल्लो. आनी आयच्या दिसा ह्या वेळार ह्या उंड्या रुपी तोच जेजू आमचे संगता आसा. ताका आमचो मान आमी बगोवया, ताका आमी आराधन करया, ताची स्तुती आमी करया. त्रिएक देवाचें प्रतिरूप तो, देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला म्हणटा जेजू. आनी त्याच त्रिएका देवाक आमी आराधन करया, ताची स्तुती आमी गावया. आनी गावया गीत, ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सर पडोवन तुका नमस्कार करता हांव. ये देवा बापा तू सर्गींच्या सर पडोवन तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करो, जीवने आमचे समर्पिता. आराधनाने वंदन करो, जीवने आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता तू सर्गींच्या सर पडोवन तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करो, जीवने आमचे समर्पिता. आराधनाने वंदन करो, जीवने आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्मा तू सर्गींच्या सर पडोवन तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करो, जीवने आमचे समर्पिता. आराधनाने वंदन करो, जीवने आमचे समर्पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधनाने वंदन करो, जीवने आमचे समर्पिता. सोम्या तुका आमी आराधन करता, तुजी स्तुती महिमा आमी वाकणटा. ह्या घडये ह्या पवित्र वेळार तुजें पवित्र हसरपण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या उंड्या रुपी तूं आमचे संगता आसाय, आमकां हर एकल्यांक तूं पळयताय. आमचें जिवीत तूं जाणाय, आमचें काळीज तूं जाणाय, आमची चिंतना, आमच्यो करण्यो तूं जाणाय. मोगळा जेजू, ह्या घडये आमी आमकांच तुका समर्पण करता. हो थोडो वेळ आमी तुजे संगता रावोंक आशेता, तुजे संगता उलोवंक आशेता. आमची भगणां, आमचे कश्ट, आमचे वाटे विटे, आमचे दूख तुजे संगता वांटून घेवंक आशेता. तूं दिताय तो संतोष, ते दादोसकाय, तो सुशेग, ते शांत समाधान आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक आशेता. सोम्या आमच्या हर एकल्याक तूं आशिर्वादीत कर. ह्या पवित्र वेळार तुजो अनुभव आमी जोडूंक
सांगतास तुझी आशीर्वादां बेसावांनी आमचे जिवीत आमी सोबोंक हें आराधन हो पवित्र वेळ आमकां आदाराचो सांव. हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करता तुंच म्हजें बोळ. सर्वेस्पर म्हजें कडाप, म्हजें कोटे, म्हजो सुडवंदार, म्हजो देव आनी हांव तुका शरण येता. वैसम्या, तूं जावन आसाय आमचो देव आनी धनी. ह्या संवसारांत क्रिस्ती भवाट तुवें आमकां दिलाय. तुजेर विश्वास दवरूंक तुवें आमकां आपण दिलाय. आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जो व्यक्ती तुजेर विश्वास दवरता ताका तूं केदींच सांडिनाय. ताच्या कश्टांत तूं आदार दिताय. ताच्या निराशपणांत तूं ताका सांगात दिताय. मोगळा जेजू, आयच्या दिसा ह्या घडये तसो विश्वास आमी तुजे मुखार दवरता. त्याच विश्वासान सोम्या आमचें जिवीत आमी जियोंक आशेता. आनी ह्या घडये आमच्या समरसच्या सोम्याक आमी आराधन करया, ताचें भजन आमी करया आनी सांगत आस, सोम्या आमचो विश्वास तूं घट कर, आमचो बोवार्थ तूं घट कर म्हणून आमचें मागणें जावं दी. तुमच्या सोम्याक दिनवस ह्या बुकांत पान नंबर 77. विश्वास म्हजो तुजेर, तुजो मोग सोम्या म्हजेर. विश्वास म्हजो तुजेर, तुजो मोग सोम्या म्हजेर. विश्वास म्हजो तुजेर, तुजो मोग सोम्या म्हजेर. तुजे संगी सोम्या हांव चलोता, तुजे दय मोगान जियेता. तुजे संग सोम्या हांव चलोता, तुजे दय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजेर, तुजो मोग सोम्या म्हजेर. विश्वास म्हजो तुजेर, तुजो मोग सोम्या म्हजेर. तुजो वैभव कोणाटापी. तुजो मोग सोम्या रुचिकाम्र, तुजो वैभव कोणाटापी. विश्वास म्हजो तुजेर, तुजो मोग सोम्या म्हजेर. विश्वास म्हजो तुजेर, तुजो मोग सोम्या म्हजेर. वैसम्या तुजेरच आसा आमचो विश्वास. वैसम्या तुजेरच आसा आमचो बोवाट. वैसम्या तुजेरच आसा आमचें क्रिस्ती जिवीत केंद्रीत. मोगळा जेजू, ह्या विश्वासान आमचें जिवीत जियोंक तूं आमकां आदार लाभय. आनी ह्या घडये सोम्या हो थोडो वेळ तुवें दाखयल्ले विश्वासीपण नियाळूंक आमी मुखार सरता. कीर्तन 18 वळ 20 आनी 5 आमचे समोर सांगता,
विश्वास्यांक तूं विश्वासी, निर्दोशांक तूं निर्दोशी. वै सोम्या, तुवें आमचेर दाखयल्लें विश्वासीपण, तुवें आमचेर दाखयल्लो तो मोग, तुवें आमचेर दाखयली ती दया अपरिमीत जावन आसा. आनी ह्या घडये हो थोडो वेळ तुज्या विश्वासीपणाचो आमी उगडास करूंक मुखार सरता. आमच्या काळजांत हांव तुका अर्गां दिवंक आमी मुखार सरता. त्या संवसारांत एका पुरबायचें जिवीत तुवें आमकां फावो केलां. ह्या संवसारांत मनीस जावन तुवें आमकां रचलां. सदांच तूं आमचे संगता रावन तुज्या कृपेची आशिर्वादां तुवें आमचेर वतल्याय. पवित्र स्थानांत आमकां तुजीं भुरगीं करून तुवें घेतल्याय. युकरिस्ता मुखांतर सदांच आमचें आत्मीक पोशण तूं करताय. संस्कारा रुपी तुजी कृपा देणी आमचेर वतून ह्या संवसारी जिवितांत गरजेचो सांगात आदार तूं आमकां सदांच दिताय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तूं आमचे सांगता आसाय. आमी वावर करतना, आमी बसतना, आमी न्हिदतना, आमी उठतना, आमी पयण करतना, आमी पिडेंत पडतना, सोम्या तूं आमचे सांगता रावन आमकां तुवें आदार दिलाय. आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत सदांच तूं आमकां खाण आनी पिवाण फावो करताय. आमच्या वावराक लागून एक बरें जिवीत जिवंक तूं आमकां सदांच आदार दिताय. नाना रितीच्या वायट सक्तेतान तूं आमकां निवारताय. पिडेशिरेतान तूं आमकां सांबाळून व्हरताय. आमचे कश्ट, आमचे दूख सोसून व्हरूंक आत्मीक गटाय तूं आमकां दिताय. आमच्या खांदाराचे बरादीक खुरीस वोवंक तूं आमकां प्रेरण दिताय. तुज्या उतरां मुखांतर सारकी समजणी आनी जागवण तूं आमकां सदांच दिताय. आमच्या मागण्याक तूं आमकां सदांच खाण दिताय. मोगळा जेजू, हें जावन आसा तुजें विश्वासीपण आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केल्लें. जायतो वेळ आमी करशेत सोम्या तुका आमी अर्गां दिवंक, तुजें आराधन आनी स्तुती करूंक. आनी ह्या घडये आमी सर्वां तुका आराधन करता, तुका अर्गां दिता. ह्या गिता मुखांतर आमच्या काळजाचे ते अर्गां उले तुजे मुखार आमी समर्पण करता. तुमच्या दैविक गिता बुकांत पान संको 50.
बसला काना जीवनात आमकां पोसला वायटा वेगार ते दूर राखला पिडे शिडे ताणे सांबाळला अर्गा देव्या आमी अर्गा देव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा देव्या ताचे समोर आमी सर पडूया देव्या आमी अर्गा देव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा देव्या ताचे समोर आमी सर पडूया पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्पराता तावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना तो तुका राखता तो निदाना तो इस्रायलाचो राखणो तो निदाना जेमाना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना रातीचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराची बसवणेची उतरां ही आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत जेजू केंद्रीत आमी आसा जेन्ना आमच्या जिवितांत सर्वेस्पराचेर आमची दिश्ट आमी घालचे प्रयत्न करता आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कश्टां संकश्टा वेळार जेजूच्या मुखामळाचेर त्या कुर्साचेर आमची दिश्ट आमी कसयता थंय तावन येता आमकां आदार होय मोगाच्यानो ह्या संवसारांत जियोवचे आमकां जायते रितीचे संबंध आमचे सुमळ्ळे व्यक्ती ह्या संवसारांत दिसून येतात जावं पुरो संबंध थोड्या दिसांचो वा साबार वर्सांचो पूण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जेजू थंय आमकां आसा तो संबंध ह्या सर्व संबंधाच्या की वर्तो जावन आसा जर आमच्या जिवितांत जेजू ना जर आमच्या जिवितांत देवाचें हसरपण ना हांव आनी तुमी एका रितीन निर्भागी म्हणयेत पवित्र पुस्तकांत जायते सण आमकां पळोवंक मेळटात तांच्या जिवितांत जेजू नातलो तांच्या जिवितांत देवाचें हसरपण नातलें एका रितीच्या निराशपणाच्या जिवितांत एका रितीच्या खाऊ जेणीच्या जिवितांत ते जियोन आसले व्यक्ती ते आनी जेन्ना जेजू तांच्या जिवितांत येता जेजू तांकां भेटता तवळ तांच्या जिवितांत नवो उसवाड फंगता नवो बरोसो तांकां मेळटा नवो विश्वास तांकां फावो जाता आनी सांगतास विशेश करून जिविताचो अर्थ तांकां समजता मोगाच्या इश्टानो ह्या समोर आमचे सांगत आसच्या त्यास जेजू थंय आमची दिश्ट आमी कसोवया तो जावन आसा आमचो आदार आनी आमचो बरोसो ह्या संवसारी जिवितांत जायते रितीचे कुरीस आमकां आसात जायते रितीच्या बारादीक वजा पोंदा आमी आसा नाना रितीच्या आकांतांत संकश्टांत अडचणेंत हांव आनी तुमी सांपडोन आसा आनी असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आमकां म्हणलो कोण आसा आमकां आदार दितलो कोण आसा आमची दुखां पुजचो कोण आसा आमकां बुजवण दिवचो आमकां आदार वा आमकां उखलून धरचो कोण आसा आनी तो जावन आसा जेजू मात्र ह्या संवसारांत आमचो म्हणलो आसचो जेजू मात्र आनी त्याच जेजूक ह्या घडये आमच्या जिवितांत आमी सागो दिवया आमच्या जिवितांत ताका आमी आपोवणें दिवया आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत ताचो स्थान ताका दिवचें प्रयत्न आमी करया पान नंबर 136
ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀಡಿಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನೆತ್ತಲ್ಲಿ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನೆತ್ತಲ್ಲಿ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀಡಿಲ್ಲದೆ. ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರೋ, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಗೋ. ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರೋ, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಗೋ. ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹಸಿ ಬದುಕೋ. ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹಸಿ ಬದುಕೋ. ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಬಹಿರಂಗ ಚಲುವೆ ತಗೋ. ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಬಹಿರಂಗ ಚಲುವೆ ತಗೋ. ಆಕಾರ ನಾನು, ಸಾಕಾರ ನೀನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಿರು. ಆಕಾರ ನಾನು, ಸಾಕಾರ ನೀನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಿರು. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. मुगाच्यानो पगेवंत हप्त्यांत आमी आसां. सोमयाच्या कश्टा मरणाचो नियाळ करूंक हो जावन आसा एक बरो वेळ. जेजू जेरुसलेमाक जैतेवंत प्रवेश जाता आनी थंयसर ते देवाळांत आसलेल्या व्यापार करनासलेल्या सर्वांक तो भायर धांवडायता. म्हजे घर बापाचे ते व्यापाराची सांत करिनाकात म्हूण तांकां तो बेस्टायता. आनी उपरांत परती शिकोवण लोकांक तो दिता. आनी ह्याच वेळार निमाणे जेजूच्या कश्टा मरणाचे दीस लागीं येतात. मोगाच्यानो ह्या पवित्र दिसा, ह्या पवित्र हप्त्यांत विशेष करून आमी सोमयाच्या कश्टां स्वताच्या कुर्साचो नियाळ आमी करता. कुरीस जावन आसा आमचें अस्तित्व. जेजूच्या काळार रोमागार सोरांक आनी लुटकारांक आनी खुनिगारांक ह्या कुर्सार ओमकळावन जिवेशी मारताले. जेजून ताणें केल्ल्या बऱ्या वावराक लागून असल्या मरणाक तो बली जाता. आनी नालिसायेचो गुर्त जावन आसलो तो कुरीस
आमच्या सोडवणेचो गुर्त जावन तो परिवर्तन करता. ह्या संवसारांत जियोच्या आम्हा समेस्तांच्या जिवितांत नाना रितीचे कुरीस आसात. ते कुरीस आमच्या कुटुंबांत आसूंक पुरो वा कुटुंबा जिवितांत आसूंक पुरो. ते कुरीस आमची पिडाशिडा आसूंक पुरो. ते कुरीस आमची नाना रितीचे अडचण आसूंक पुरो. ते कुरीस आमच्या कामाच्या जाग्यार आसूंक पुरो. मोगाचे न्हू, क्रिस्ती जिविताचे अस्तित्व जावन आसा कुरीस. जो कोण तसो कुरीस घेवन म्हजो पाटलाव करिना ताणें म्हजो शिस जावंक जायना चिसून म्हळां. आनी ह्या घडये आमी सर्वां त्यास कुर्सा विशीं नियाळ करूंक मुखार सरता. देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आमी मुखार सरता. आनी ह्या घडये घडीभर आमचे दोळे आमी तंपया. त्या पवित्र आत्म्याची मजत ह्या घडये आम्हा समेस्तांचेर आमी मागून घेवया. हे देवाचे उतर वाणच्या व्यक्तीचेर आनी हे देवाचे उतर नियाळ करूंक बात घेवनच्या सर्वांचेर तसो पवित्र आत्मा वाळून येवं दी. आनी विशेश करून त्याचो कुर्साचो नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताच्या कश्टा विशीं कुर्सा विशीं नियाळ करता आसतना जेसून तसो कुरीस मोगान खांदार घेतले बरी आमच्या जिविताचे ते ल्हानवड कुरीस मोगान खांदार घेवंक आनी त्याचो सोम्याचो लक्षिल्ल्यान पाटलाव करच्या मुखांतर सोम्यातय आमचे विश्वासपण दाखोवंक ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां आदाराचो जावं दी. आनी ह्या घडये आमचे मदें पवित्र आत्म्याक आमी आपोवणें दिवया. पान नंबर 92. ಇಸಾಯ ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ರಮಾणे वसाप 53 अध्याय पहिले तावन 6 वाक्य. आमी आयकलां तें कोण सत मांदित सर्वेस्पर असो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भशेन वाडलो. सुके करडे भुंयतल्या फाळा सारको आनी ताचेर नदर गलशी करूंक ताका स्वरुपाय नातिल्ली, आकर्शणीय नातिल्लें. आमचीं काळजां ताचेशी ओडूंक ताका
कसलीच सोबाई नातिल्ली. कोणेच ताजी परवा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. क्यास्त भोगून आसलेलो देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो. आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भशेन शिंपडून गेल्या. हर एकल्यान आपआपली वाट धरिल्ली. पूण आमी समेस्ताचो अपराधाचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. देवाचें उतार हें. मोगाचेनो आज जें कितें आमी वाचलें पवित्र खुर्सा विशयंत तें जावन आसा. जेजू खुर्सार मरता आसतना ताका कोणायकी पळोवंक म्हणून नाका आसलें. ताचे थंय स्वरुपाय एक सोबाय नातिल्ली, आकर्शण नातिल्लें. आशिल्लें सगळें तें आशिल्ल्यान चिंतलें आमी एक व्हडलें काम केलें. ह्या एका देव बापा विरोध उलयतल्या व्यक्तीक आमी खुर्सायलें आनी मुखार आमी देवा मुखार एक बरें काम केलें म्हणून तांणी सगळ्यांनी चिंतलें. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा म्हज्या आनी तुज्या पातका पासत ताका विधलो. आनी आमकां जें कितें क्यास्त मेळाची आशिल्ली ती क्यास्त ताणें आपल्या आपणाचेर घेतली. आमच्या ताज्या गाया वरवीं आमची पिडा गूण जाली. मोगाचेनो आज हांवें तुवें नियाळ करचो विशय जावन आसा पवित्र खुर्साचें आराधन. पवित्र खुर्साक दिवचो मान आनी गौरव. पयल्यान पयलें सवाल उपजाता जेजूच्या ह्या खुर्साक आमी कित्याक पळयसय आनी कित्या खातीर आराधन करसय. प्रस्तुत आमच्या समाजांत सबारांक भोगता खुर्सा विशयंत कित्या खातीर आमी ताका मान दिसय. आनी मुस्तपुटी मखानी तुका भोगता मोगाचेनो. प्रस्तुत काळार आख्या संवसारार पळयल्यार क्रिस्तांवांक दगदोणी विविध धर्मांत हावन विविध रितींनी एकदम दग दितात. आनी ह्या दगदोवच्या संदर्भार हांवें तुवें कित्या खातीर ह्या खुर्साक आमी मान दिसय, कित्या खातीर ह्या खुर्साक हांवें तुवें पळयचें म्हणलें सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार सदांच आसा मोगाचेनो. पवित्र पुस्तक स्पश्ट करून आमकां सांगता आमी हर एकल्यांनी आमचो खुरीस घेवन सोम्या जेजू फाटल्यान वसा जाय. पाद्र्यापण आतां आराधना वेळार मस्त बऱ्या रितीन मस्त संगत्यो सांगल्यो. जावं पुरो आमची पिडा, जावं पुरो आमचे कश्ट, जावं पुरो आमचे दग्ध, जावं पुरो आमच्या वावर करच्या ऑफिसांत ह्या विविध रितींनी आमचे विविध तराचे खुरीस आसात. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता सा लोकाच्या 9व्या अध्यायांत 25-23 वाक्य म्हणटा उपरांत सोमेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो खुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. एका कुशीन सोमी जेजू खुर्सार मरता तर आनी एका कुशीन सोमी जेजू म्हणटा तुमचोय खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येया. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता सा माथेवाच्या 11 अध्यायांत 28-33 वाक्यांत थंयसर आमी पळयता मोगाचेनो येया
मुजे सरशीन सोमेस्त तुमी कश्टांतल्या न्हू आनी वजन वयतल्या न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितालो. मुजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. वय मोगाचें न्हू. एका कुशीन म्हणटा सुमी जेसू, तुमचो कुरीस घेवन म्हजो पाटलाव करा म्हळें तर. आनी एका कुशीन म्हणटा तुमचें तें जडायचें वजें काडून म्हजे लागीं येया आनी म्हजें वजें तुमकां दिता. खंयसर एक थंयसर सत आसा मोगाचें न्हू. जेजून खाण गेलें तें वजें, व्हडलें वजें, कुर्साचें मरण तो मरता. आनी म्हाका आनी तुका सांगता, तुमचो कुरीस घेवन तुमी म्हज्या फाटल्यान येया आनी तुमचो तो कुरीस घेवन येत आसतना, तें वजें घेवन येत आसतना म्हजे लागीं येया आनी म्हजें वजें तुमी घेया. सोम्या जेजूचें वजें, सोम्या जेजूचो तो कुरीस हांवें तुवें ध्यान करूंक जाय मोगाचें न्हू. खंयसर हांव आनी तूं ह्या पवित्र कुर्साचें ध्यान करता, गौरव दिता, आराधन करता, थवळ म्हजो आनी तुजो कुरीस हळवायसो जातलो. म्हज्या आनी तुज्या कुर्साक थंयसर आमी वोवन येत आसतना समाधान, संतोश लाभतलें. त्या खातीर कुर्साक हांवें तुवें वेंग मारची, कुर्साक हांवें तुवें मान मर्याद गौरव दिवचें, कुर्साक हांवें तुवें आराधन करचें मस्तो गरजेचें. आज पयलें सवाल म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार, ह्या कुर्सायल्ल्या जेजूची वळख हांवें तुवें कशी तरी घेवची. ह्या कुर्सार आसो जेजू, ते कुरीस म्हाका तुका साबार सांगता. एक बोगसाणें आमकां तो मेळटा म्हूण हांव तूं जाणां तर. दुसरें तो कुरीस आमकां बोगसूंक शिकयता तर. तिसरें कुरीस जावन आसा सर्वेस्परा देवान असो मोगाचो संकेत तर. त्याच प्रमाणें कुरीस जावन आसा सुटकेचो एक संदेश. आनी सोमी जेजू म्हणटा, जिवीत म्हळ्यार कितें? जिवीत म्हळ्यार सांजोच्या 17व्या अध्यायान 3रें वाक्य म्हणटा, सस्तीक जिवीत हें एका खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. सस्तीक जिवीत हें खऱ्या देवाक आनी जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें मोगाचें न्हू. आनी हें क्रिस्ताक वळखोवचें आनी खरें देवाक वळखोवचें. ह्या कुर्साचें आमी ध्यान करता आसतना देवाचो मोग, देवाची सुडका, जेजू म्हळ्यार कोण, खंयच्या बरें काळीज ताचें, बोगसाणेचो काकुळचो सफार संगती म्हजे मुखार आनी तुज्या मुखार उक्तावण जातात. जेजूक वळखोवचें सुलाबाचें काम न्ही मोगाचें न्हू. जेजूक वळखोवचें सुलाबाचें काम न्ही. ताज्यात सिसांक ताची वळख मेळोना. ताज्यात सिसांक जेजू म्हळ्यार कोण म्हणून वळख मेळोना. जावंक पुरो जेजूच्या नांवान थोडे शिकोवन आशिल्ले आनीक मुस्त जाणां पिडेस्तांक गूण करनाशिल्ले, देंवसार धांवडावन आशिल्ले आनी सीस येवन ताचे कडेन म्हणटात, सोम्या तुज्या नांवान थंयसर कोण कितें देंवसार धांवडायता, आमी ताका आडवारलें. आनी जेजू म्हणटा, तुमी आडवर नाकात. म्हज्या नांवान जो कोण बरीं कामां करता तो पाड उलोवंक शकना आनी तांकां म्हज्या नांवान बरीं कामां करूंक सोडा. ह्या सिसांनी कितें आडवरलें म्हळ्यार जेजू कोण म्हणून तांकां कळीत ना. इतल्या वेळान इतलो टायम तांचे सांगत आसलो जाल्यार जेजूची वळख तांकां मेळ्ळी ना. आपूण कोण म्हणून विचारल्या वेळार एकले सीस एक रितीचे व्याख्यान करनाशिल्लें मोगाचें न्हू. आनी साबार फावटी जेजू कोण म्हणून तांकां कळीतच जावंक ना. तांकां अजापानी जाता आसतना ते तटक्क जाताले, ओ कोण गय म्हणून ते सांगून आशिल्ले. शास्त्री आनी फरिसेवी तांकां जायते विशयान वांजेला विशयान गुत्त आशिल्लें, तरी पूण जेजूची वळख धरूंक सकोंक नात. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता
त्या जेजूक थंयसर टेंपलान भेटोवंक हाडिल्ल्या वेळार सिमियांव थंयसर ताजी वळख धरता. थंयसर असली फ्रावा दिणं अन्ना ताजी वळख धरता. उपरांत स्नान घेवंक येता आसतना स्नान जाता हांव जेजूची वळख धरता. वसू जेजू खुर्सांक गेल्ल्या वेळार सकाळी ताजे मोगाचे सिसी धांवून सोडटात. ओ जेजू कोण म्हणून तांकां वळख ना, मेळोंक ना. इतले वर्सां जेजू सांगत आसले तरी ह्या जेजू खुर्सांक वता आसतना जुवांव एक सोडल्यार उरले पुरा धांवतात. जुवांक जेजू कोण म्हणून वळख आसली आनी त्या देखून जुवांव त्या खुर्साच्या मुळाक रावता. मोगाचे न्हू, आज एक घडी आमी ह्या जुवांव खुर्साच्या मुळाक रावल्या बरें. हांवें आनी तुवें ह्या खुर्साच्या मुळांत रावोंक आसा. उरल्या सिसांनी पुरा कितें चिंतलें, तकली उपयोग केली आनी आमकां तो डेंजर आसा. जेजू ओट्टू ह्या खुर्सायल्या जेजू ओट्टू रावलें जाल्यार आमकां आमच्या जिवाक आपाय आसा म्हणून तांची तकली करसिली संवसारीक चिंतपां आनी बोगणांनी ते धांवले. मोगाचे न्हू, जुवांव जेजूचेर मोग आसलो. पळयत पुस्तक म्हणटा जेजूचो मोगाचो सीस म्हणटा. आनी ह्या जुवांव की जेजूचेर मोग आसलो आनी तसो मोग ताका संवसारीक चिंतपा नासतना ताची तकलेची बुदवंतकाय म्हत्व दिनासतना तसो मोग जुवांक खुर्सा पोंदा रावोंक प्रेरण दिता. आज म्हाका आनी तुकाय मोगाचे न्हू, आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जेजूच्या खुर्सा पोंदा रावता आसतना ताका नियाळ करता आसतना सबार जाणां म्हाका आनी तुका बेश्टायतात. म्हजी आनी तुजी परिस्थिती आज चडवणेंत शित्ता आसा. तूं क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर तुका एका रितीच्या दुबावान पळयतात. तूं क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर तुका एक अपमानाच्या दृश्टीन ते पळयतात. तूं क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर तुका एका थराच्या दृश्टीन पळयतात. आनी सबार लोक आज भियोन आसा. हांव क्रिस्तांव म्हळ्यार हांव जेजूचो खुर्साक हांव ताज्या फाटल्यान रावान जाल्यार हांव खंय आसां गे म्हणलें. आनी जुवांव म्हाका आनी तुका सगळ्याकी जाप. जुवांव जेजूच्या खुर्सा पोंदा रावून तो थंय पळयता जेजूक. पळयत पुस्तक खंयसर सांगना जेजू कडेन जुवांव जेजू कडेन उलयल्ल्या विशयान आमकां खंयसरी उल्लेख मेळटा आसना. तरी पूण जुवांव सकयल रावता आनी ताजे जेजूचे कश्ट वळवळे ताच्या जिवांत तो भोगता आनी थंयसर रावून तो नियाळ करता. आनी अशें नियाळ केल्ल्या जुवांक थंयसर आशिर्वाद लाभता. पळयत पुस्तक म्हणटा 6 जुवांवच्या 19व्या अध्यायांत 25 आनी 26 वाक्य म्हणटा, हेणें जेजूची आवय ताजे आवयचे भयण क्लेओपासाचे पत्नीन मरी आनी मागदलेचे मरी ताच्या खुर्साच्या बगलेन उबी आशिल्ली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आशिल्ल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, श्रीये पळय हो तुजो पूत. जेजूचे खुरीस ध्यान करनाशिल्ल्या खुर्सायल्ल्या जेजूचे थंयसर रावून ताका मान आनी गौरव दितल्या जुवांक एक गिफ्ट मेळटा. आनी तें जावन आसा मोरी मायक ताज्यात जेजूच्या आवयक ह्या जुवांक दिता. आनी जावंक पुरो मोगाचें न्हू, आमच्या कितें ट्रेडिशन आमी म्हणटा ताज्या प्रमाणें जेजूच्या पुरा सीस ते काल जावन आंतो माथेर मरता तर जुवांव स्वाभावीक मरण मरता. जावंक पुरो थंयसर मोरयेची विनवणी आशिल्ली, मोरये तावन मागणें केल्लें जावंक पुरो. ह्या जेजून ताणें ताज्या खुर्सा मुळार रावल्ल्या त्या जुवांक एक स्वाभावीक मरण दिलें जावंक पुरो. जुवांव तिका ताणें बुदवंतकाय या ताजें स्वंतपण लेखीन आसतना ताणें लेखलें मोग जेजू जावन आसा मोग
तो म्हजो मोग करता हें बोगप ताचें तें आसलें आनी त्या खातीर जेजूचें संपूर्ण तो कुर्साच्या मुळाक रावून सगळें तो ध्यान करता आनी तो नियाळोंक लागता. पवित्र पुस्तकांत आमी जाणाव मातेवाच्या 25व्या अध्यायांत 11वें वाक्य थंयसर एक म्हाका तुका एक विचार थंयसर सांगता. आज हांवान तुवें सांगीत कुर्साच्या मुळाक रावून ध्यान करच्या बदलाक हांवें एक कश्ट पळय जाय दुबळ्यांचे कश्ट ताजे थंय हांवें कुर्सायल्ल्या जेजूक पळय जाय. पिडेस्त व्यक्ती पळोवन थंयसर हांवें जेजूक पळय जाय आनी कश्ट जाल्या लोकांक पळोवन हांवें तुवें जेजूक पळय जाय. खंडीत जावन हांवें तुवें पळोवनच्यान तें बरेंच न्ही म्हूण हांव तरी पूण उडास दवरया जेजूच्या कुर्साक आराधन करच्याक तें सबस्टिट्यूशन न्ही. जेजूचो कुर्साक हांवें तुवें मान मर्याद गौरव दिवन आराधन करच्याक तें पर्याय न्ही. पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी कोट केल्ल्या वाक्यांत मातेवाच्या 25:11 वाक्य म्हणटा दुर्बळे तुमचे मदें सदांच आसात पूण हांव तुमचे सवें सदांच आसचो ना. जेजूचे कश्ट नियाळच्या बदलाक जेजूच्या कुर्साचे ताणें वळवळे भोगल्ले ते कश्ट नियाळच्या बदलाक नाका हांवान तो त्या दुबळ्या धाकट्यांचे कश्ट मात पळया पिडेस्तांचे कश्ट पळया मात्र पळयल्यार मोगाचें हांव पावना. ते केदाळे आमच्या मोकार आसतलेच. खंयसरगी हांवें आनी तुवें जेजून भोगलेल्या त्या कश्टांचो आनी दुखाचे कश्टाच्या वळवळ्यांचे ताचें हांवें तुवें ध्यान करची गरज आसा. जेजूचें हांवें तुवें जेजूक दाखोवचो मोग आनी ताणें आमचेर दाखयल्लो मोग उगुस्सो रावून अनुभव करचो गरज आसा. आमी थोड्याच दिसांनी गूड फ्रायडे आचरण करता. ह्या वेळार पयस सभा आमकां त्या दिसा उलोवन असो मौन रावा जेवण आमकां उलोव दिता. कित्या खातीर? कित्याक म्हळ्यार मौन रावून जेजून भोगलेल्या त्या कश्टांचो हांवें तुवें अनुभव जोडी जाय म्हणून. ताणें कितलें ताका दुखलें, कितलें खंत जाली, कितलें वळवळ्ळो ह्या सर सांगते विशयांत हांवें आनी तुवें ध्यान करूंक पयस सभा म्हाका तुका उलोव दिता. मुस्तुबोटी आव्हान तूं काय म्हणटात गूड फ्रायडे दिसा मुस्त इतर सांगतेनी बऱ्या कामांनी बारीक बिजी आसतात. हांव पळयता थोड्या कडेन कितें फ्रुट्स दिवंक येतात हॉस्पिटलाक. कांय चूक ना, हांव कांय रॉंग म्हणना, तरी पूण हांवें सांगचें त्या दिसांनी आमी मुस्त बरें कामां करतात ना म्हणना. पूण पवित्र पुस्तक आमचे पवित्र सभा कितें म्हणटा? आमची सभा म्हणटा त्या दीस आनी उरल्या दिसांनी शुक्राराचे केदाळ 7 दीस ह्या उरल्या दिसांनी पवित्र कुर्साचें ध्यान कर. कित्याक ताणें भोगुल्ले ते कश्ट वळवळे आमकांच कशें भोगता म्हणलें हांवें तुवें चिंतूंक जाय. आनी त्या खातीर हांवें आनी तुवें मोगाचें न्हू ह्या कुर्साक मान दिता आसतना जुवांव म्हजो आनी तुजो एक सांजो म्हजो आनी तुजो मोगाचें न्हू एक प्रेरण जावं दी. ताचे बरी हांव आनी तुवें मौनपणी त्या कुर्साचें जेजून काडचे ते कश्ट ताणें भोगले ते कश्ट ध्यान करचें आसली कृपा सर्वेस्पर देव म्हाका तुका लाभोवन दी. म्हजें आनी तुजें काळीज त्या दिसा आमी त्या कुर्साचें ध्यान करता आसतना सर्वेस्पराक समर्पी आनी सांगया सर्वेस्परा सोमिया जेजू तुज्या काळजा बरें म्हजें काळीज कर. तुवें कशें तुका मारिल्ल्यांक बोगसिलें तस प्रमाणें बोगसाणें दिवचें आसलें काळीज म्हजें कर. सोमिया जेजू तुवें कशें आनेकल्या बसत रगत वरयलें तस प्रमाणें लोकांक बरेंपण करूंक म्हजे सखत हांवें उपयोग करूंक म्हाका कृपा लाभय. सोमिया जेजू म्हजे दोळे तुका समर्पिता. तुका ह्या मनशा सैमाच्या दोळ्यांनी हांवें पळोवंक म्हाका कश्ट जाता सोमिया. पूण दिव्य दृश्टी तुजी म्हाका गरज आसा. ह्या संवसाराच्या लोकांक भियेनासतना संवसाराच्या संगतींक हांवें भियेनासतना बगार दोळे म्हजी दिश्ट तुजेर खंचोवंक एक आत्मीक दिश्ट देवा
दी म्हणून हांवें तुवें मागोंक जाय मोगाच्या न्हू म्हज्यान तुजे कान सर्वेस्परा सोम्या जेजू त्या कुर्साच्या वळयल्ल्या त्या वरच्या वळोवच्या त्या रक्ताक समर्पण आमी सांगूंक जाय म्हज्यान म्हजे सोम्या कान तूं नितळ कर तुजो थाळो हांवें आयकूंक म्हाका करपा दी त्या पवित्र रगत तुज्या कुर्सांतावन वळटा तें रगत म्हजे कान तें नितळ करून दी सोम्या म्हजे कान तुज्या थाळो आयकोन आसलें भाग म्हाका मेळून म्हूण सोम्या हांवें तुवें मागोंक जाय मोगाच्या न्हू दुसरी संगत हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय खुरीस जावन आसा म्हाका तुका फातकांत हांव सुटका दिवचें आसलो एक म्हत्वाचो तो खुरीस रोमांकारांक बरयल्ल्या 8व्या अध्यायान 23 वाक्य म्हणटा फातकाची मजुरी मरण हर एका व्यक्ती हांव तूं मोगाच्या न्हू फाताक करता म्हज्या आनी तुज्या खुशेन ह्या मरणाक हांव तूं बली जाल्ल्या वखता थंय हांव न्हू भायर येवंक म्हाका तुका मस्त कश्ट आसा आनी त्या देखून जिवीत येवचें जेजूतून फातकाचें आमी वाचलें हांवें फातकाची मजुरी मरण पूण खंयत हांव जिवीत येता जेजूत हांव जिवीत येता सांजोवचो 3रो अध्याय 14 वाक्य म्हणटा जशें मोइजेन आरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय थवळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक सस्तेक जिवीत लाभतलें उडास दवरया सुरवेच्या त्या जेनेसीस बुकांत पाताक कशें आयलें एका सोरपा मुखांत रायलें आनी सोरोप साबोवंक लागता आसतना त्या सोरपाक ताजें पितूळचें एक आकार करन वयर मैजेन सांगलें तें वयर उबा राया आनी ताका पळया तुमकां त्या सोरपात हांव तुमकां बादशावी लाभतली आतां पयत पुस्तक म्हणटा जेजू जावन आसा जिवीत सस्नेक जिवीत आनी हें जिवीत सस्नेक जिवीत असो जेजू तो कुर्सार मरता आसतना त्या कुर्साक पळयलें हांव आनी तूं मोगाच्या न्हू त्याच प्रमाणे बादशाह जावंक शकतलें हांव आनी त्या देखून कुर्साचें ध्यान हांवें तुवें करूंक जाय हें जेजूच्या भोव पवित्र अमोलीक रगत मोगाचें न्हू कुर्सार वळयल्लें म्हाका आनी तुका तें समाधान स्थापीत करता कोलोसकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 20वें वाक्य म्हणटा ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापीत करण भुमीच्या आनी अंतराळ्याच्या सर रस्त्यांक आपणातय राज करून घेवची म्हणून ताची येवजण जावन आसा मोगाचें न्हू त्या देखून सोम्या जेजूच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापीत जाता कीर्तनकार 49 अध्याय 7वें वाक्यान म्हणटा कोण मनीस आपले सोडवण करूंक शकना आपल्या सोडवणेचें मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना हांवें तुवें म्हज्यान तुजें आमकां मरण फावो मोगाच्यान हर एकल्या पता केलें आमकां आनी पयत पुस्तक म्हणटा आमकांच आमी सोडवण करूंक जायना आमी खंयच्या नमुन्यांनी सोडवणेचें मोल देवाक फारीक करूंक जायना आनी त्या देखून सोमी जेजू माथेवाच्या अध्यायान 20 अध्यायान 22 वाक्यान म्हणटा मनशा पोती हेरांक आपल्या सेवे सकरेक लावंक न्ही आपले हेरांक सेवा सकरी करूंक आनी सोमेस्तांच्या सोडवणे पसत आपलोसो जीव दिवंक म्हूण आयला त्या देखून म्हज्यान तुज्या सोडवणेक सोमी जेजू जीव दिवल्या खातीर त्या कुर्साक म्हत्व आसा आनी त्या कुर्साक हांवें तुवें मान दिसय हांव तूं चिंतूंक बरो आमी मस्त दान धर्माचें बरें काम करता आमी पवित्रत्म्यान भरल्या आमी मस्त बरें करता म्हूण चिंतूंक बरो एक उदाहरण आमी नियाळता आसतना आमकां भोगता की मोगाच्यान भोगता सरकाराचें कश्टांचें एक काम केवल जेजूच्या कृपेन मात्र हांवें तुवें सर्गाक वचूंक साध्य आमचे ते जुदाच्या पुस्तकांत थंयसर एकच अध्याय असो 9वें वाक्य अशें म्हणटा श्रेश्ठ बडव्या मिंगेलीन सयत मोइजेची कूड आपले स्वाधीन करचे विशयेन वाद विवाद करून देवसरा लागीं झुजतना ताचे विरोध अकमानाच्या उतरांनी शिक्षेचें प्रमाण उसारूंक धैर्य घेवंक ना बागार ताणें इतलेंच म्हळें सर्वेस्पर तुका बेश्टांव हांगासर पळया मोइजे श्रेष्ठ बडव्या मिंगेलेन सयत मोइजेची कूड आपणा स्वाधीन करच्या विशयेन वाद विवाद करून देवसर लागीं झुजतना म्हळ्यार
मोईजे कोण एक असामान्य व्यक्ती पळयतात म्हाज्या सक्तेन बरयलो ताचे थंय असं पळयत पुस्तक म्हणटा ताचे थंय आसो इल्ल्या आत्म्याचे सकत काण 70 जाणांक वांटतात आनी ते 70 जाण पळयत आत्म्यान बरले म्हणून आमी पळयत पुस्तकान फर्ण्यासोल्ल्यान वाचता ताज्या इल्लीशी पळयत आत्म्याचे सकत काण 70 जण आत्म्याच्या सक्तीन तितले बरता जाल्यार ताजे ते आसची पळयत आत्म्याचे सकत कितली जायत आनी असले पळयत आत्म्याचे सक्तीन बरल्या तो व्यक्तीचे कूड समेत सामिंगेली येवन सैताना लागीं झुजून ताणें ती ताजे स्वाधीन करीचे जाल्यार म्हजी आनी तुज्याची गत कितें म्हणलें सवाल म्हजी आनी तुजी गत कितें म्हणलें सवाल त्या देखून उडास दवरया मोगाचो न्हू हांवें तुवें सर्गकेचें तितलें सुलाभ न्हय त्या देखून जेजूचे खुर्साचे मरणाक महत्व आसा आनी त्या खुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर हांवें तुवें नियाळ करन ताणें सोंसले कश्ट हांवें तुवें नियाळ करन हांवें तुवें सोडवून सोडूंक जाय सुडका सोडूंक जाय म्हूण सर्वेस्पर देवाश येता आनी तेच खातीर साम पेद्रोच्या पयल्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत 18वें 19वें वाक्य म्हणटा तुमच्या पुर्वजांत देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सारेंतल्यान तुमकां सोडयल्यांत म्हणून तुमी जाणात अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नाश जातल्या मलान न्हय बगार आईबावीन आनी कथावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान ताणें रगत केदाळ उडयलें खुर्साच्या मरण मरता आसतना त्या खुरीस वोयत आसतना थंय ताका मरणाची शिक्षाक फरमाण जाता आसतना ह्या ते मोळ्यांत थंयसर तो मक्त आसतना थंयसर तें रगत वळयलें सगळें खुर्साक संबंदीत जावन आतां ह्या रक्तान म्हाका तुका सुटका मेळ्ळे शिवाय आमचेर अशा भांगार शिंगारा वरवीं न्ही आमचेर अशा दुडवा बदका वरवीं न्ही आमचेर अशा खंयच्याय बऱ्या करणे वरवीं न्ही त्या देखून मोगाचें न्हू वो कुरीस म्हत्वाचो कुरीस आनी ह्या खुर्साक मान दिसय म्हणून आमकां पवित्र सभा उलो दिता आनी ह्या खुर्साक हांवें तुवें कितलें चड मान दिता कितलें चड हाचे विशय नियाळता तितलें म्हाका तुका चड सुटका सोडून मेळोवंक साध्य आसा आनी त्या देखून सांब पावलो आपली बाडाय उलयतना खंयच्याचेर बाडाय उलयता मोगाचें न्हू गालात घरां बरयल्या 6व्या अध्यायान 14व्या वाक्यान तो म्हणटा म्हाका जाल्यार आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साच्या बाडाय शिवाय हेर खंयचीय ओडपूण लेखचें म्हाका नाका ताचे मारिफात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक खुर्सायिल्लें बरी हांगा पळय मोगाचें न्हू हो सांब पावल बाडाय उलयता एकच एका विशयान आनी जेजूच्या खुर्सा विशयांत आनी हांवें तुवें त्या देखून उडास दवरूंक जाय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साच्या विशयांत हांवें तुवें बाडाय उलोवंक साध्य की ही बाडाय उलयचें जाल्यार हांवें त्या खुर्साचें ध्यान करूं जाय हांवें तुवें जेजू विशयांत ताणें उलयल्ल्या हर एका उतरा विशय नियाळ करूं जाय ताणें भोगल्ल्या कश्टा विशय नियाळ करूं जाय ताणें ताच्या परिणाम कितें म्हणलें नियाळ करूं जाय तवळ मात्र मोगाचें न्हू ताचो म्हत्व म्हाका तुका कळटा आनी केदाळ तुका आनी म्हाका म्हत्व कळटा त्या दाळा हांव आनी तुवें सांब पावला बरी ह्या खुर्साची जेजूच्या खुर्साची हांव तूं म्हत्व आमी उलोवंक शकतले आनी हो सांब पावल हांव तूं जाणा मोगाचें न्हू जायते जाणें अजापां केल्यांत जायते जाणांक बरें केलां तो वाटेर येता आसतना जायते जाण गूण जातले ताज्या हाताक तुवालो लागयल्या वेळार जायते जाण तो तुवालो ताजो घामाचो तुवालो आपूण मस्त जाण गूण जाल्ले आसात तरी पूण हो सांब पावलो त्या विशयान बाडाय उलयना तो बाडाय उलयता जेजूच्या खुर्सा विशयांत तर जेजूचो कुरीस तितलोय म्हत्वाचो जाल्ल्या वरवीं त्या खुर्सा विशयांत तो बाडाय उलयता आनी पळयत पुस्तकांत आमी पळयता मोगाचें न्हू दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4व्या अध्यायान 17 आनी 18 वाक्यांत थंयसर सांब पावल म्हणटा कित्याक आमचे वयर येता ते हळवयाचे आनी तात्कालीक कश्ट दग्ध कसलीच सर नातल्या अनंत सस्नीक मोहिमेक आमकां तयार करतात दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिना पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टी पडटा तें तात्कालीक पूण दिश्टी पडना तें सदां काळ बळचें आसलें त्या देखून थंयसर खुर्साचेर
हांव तूं ध्यान करता आसतना म्हज्यान तुज्या दोळ्यांक कांय व्हडलें कांय दिसना, पूण अदृश्य रितीर म्हाका आनी तुका आशिर्वाद जाता. थंय सांग पावल कितलें बऱ्या रितीर म्हणटा पळया, दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान म्हूण दवरिना, पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टी पडटा तें तात्कालीक, पूण दिश्टी पडना तें सदांच काळबळटात आसलें. ह्या पवित्र कुर्साचेर ध्यान करता आसतना, ह्या पवित्र कुर्साचेर हांव आनी तूं दिश्ट घालना, तें स्वरूप नातलें तोंड पळयत आसतना, तें भोगुल्लें तें कश्ट पळयत आसतना, थंयसर जाल्लें नियाळत आसतना मोगाचें न्हू अदृश्य रितीर म्हाका आनी तुका आशिर्वाद जाता. सोम्यान जिजून ती एक कुरीस ताणें जें मरण मेल्ल्या वरवीं पयत पुस्तक म्हणटा त्या प्रमाणे ताणें विधेय जाल्ल्या वरवीं फिलीप घरां बरयल्या 2 अध्याय 8 आनी 9 वाक्य म्हणटा, मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो करून मोरणा पर्यंत खुर्साच्या मोरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अती उंच भरलो आनी सर प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. तर मोगाचें न्हू ह्या कुर्सार सोमी जेजू विधेय जाल्लो असो संकेत म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर दिव येंस आशेता. हांवें आनी तुवें विधेय जावंक जाय सर्वेस्परा देवाक, विधेय जावंक जाय सोम्या जेजू क्रिस्ताक, विधेय जावंक जाय ताज्या उतराक. सोम्या जेजूचें कुरीस म्हाका आनी तुका मोगाचें न्हू संकेत जैत असो कुरीस. सगळो संवसार म्हाका आनी तुका किंडीत तरी, सगळो संवसार म्हाका आनी तुका बेश्टायत तरी, त्या सीस जू हांव बरी हांव आनी तूं जर तर कुर्सा म्हळ्यार रावो न्हू, त्या कुर्साचें ध्यान करना, थंयसर उमकळ्ळ्या जेजूचेर ध्यान करीन जाल्यार सांज हांव बरी हांव आनी तुवें मोगाचें न्हू आशिर्वादी जातलें. हांव सांज हांवचें प्रेरण हांव आनी तूं घेवया. ह्या कुर्साक चड आनी चड म्हत्व दिया. सांग पावलोन सांगल्या बरी आपणाची भाडाय केवल कुर्सा विशयें मात म्हणल्या बरी हांव आनी तुवें मोगाचें न्हू कुर्सा विशयेंत भाडाय उलया. मुखल्या दिसांनी हांव आनी तूं पास्काचें परब लागलें की वता आसतना ह्या दिसांनी आमी चड आनी चड कुर्साक मान दिया, कुर्साक गौरव दिया. त्या कुर्साच्या मुखांतर म्हज्यान तुजी सर पिडा गूण जावं दी, म्हज्यान तुजें सर कश्ट निवारून दिता, म्हज्यान तुजें सर्व आकांत सर तुजें भेन निवारून दी, म्हज्यान तुज्या जिवितांत नवो अध्याय जिवीत असो प्रारंभ जावं दी, आमच्या जिवितांत रुपांतर घडोवन दी. त्याच कुर्सा वरवीं आमेन. सर्गींच्या बापा, तूं जावन आसाय सृश्टी करत आनी तुवें मनशांचो इतलोय मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीन धाडन आमची सडवण केली. हर एकल्याच्या पातकाक सोमी जेजू कश्टालो. हर एकल्याच्या पातका खातीर सोम्या जेजून आपल्या कुडींतलें निमाण थेंब रगत पर्यंत वारयलें. ताची कूड गायेली, ताच्या तकलेन तावन रगत वाडलें. मनशा कुळाच्या मोगा खातीर आपल्या जिवाची बली ताणें भेटयली. ह्या बलये मुखांतर ताणें केल्ल्या त्या सॅक्रिफिसा मुखांतर मनशा कुळाक सडवण लभली आनी आमा समेस्तांक सर्गींचें दार ताणें उगडलें. मोगळा सोम्या, तूं जावन आसाय मोगाचो दर्यो, तूं जावन आसाय सडवणेचे हातेर, तूं जावन आसाय मध्यस्थ आनी तूं जावन आसाय सदांकाल तुज्या उतरा मुखांतर आमचे मदेगांत वस्ती करची दैवीक सकत. सोम्या, धाड तुज्या मजतदाराक आनी आमची हर एकल्यांची जडायेचे कुरीस वावोंक आमकां मजत लाभय. आमेन. मोगळा सोम्या जेजू,
समर्पण करता आम्हा मेस्तांक तुझ्या हाती. पयल्यान पयले आमचे थंय आसचे हर एक तरेचे अविधेयपण हुमटून काडूंक तुज्या आत्म्याचे सकत आमकां लाभय. तूं कशें बापाक कालजलोय त्याच प्रमाणे आमी कालती जावन बापाक लागशिल्लीं जावन जियोंक भाग्यवंत जिणी जियोंक आमकां तुज्या कृपेचो आदार लाभय म्हण मागता हांव. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव तुजे समोर हजर जाल्ल्या हर एका भावा भयणींक आपापले जडायेचे कुरीस घेवन तुजे मुखार तुजे आशिर्वाद जोडूंक तुजे तावन सुटका जोडूंक तुजे ते शांत समाधान स्वीकार करूंक तुजे तावन वळचो दैवीक मोग आपणावंक आनी तुज्या आत्म्याच्या सत्तेन बरोवन जिवितांत संतोषान आनी तुज्या आत्म्यातय एक जावन जियोंक तुजो आदार मागोवंक तुजे मुखार हजर जाले हांव सोम्या. तुजी पवित्र सकतता आमच्या हर एकल्यांचेर देवय. समर्पण करता आमची नानांत तरांची पिडा शिडा हर एक तराचे आकांत समर्पण करता सोम्या. आमच्या जिवितांत आसची निराशा समर्पण करता सोम्या. आमचे थंय जावचे अन्याय अनित समर्पण करता सोम्या. समर्पण करता सोम्या आमच्या कुटुंबांच्या हर एका सांद्यांक कोणातय खंयचे समस्या आसात ते सर्व निवराय सोम्या. पिडा शिडा पयस कर सोम्या. समर्पण करता सोम्या आमची दिएसेस तुज्या मिसा वावरांत वांटेली जावन वावर करच्या याजकांक धर्म भयणींक आनी तुजी सुवार्ता परगट करच्या हर एका व्यक्तीक भावार्थी लोकांक समर्पण करता सोम्या. आशिर्वादां तुजी लाभय हर एकल्याक. समर्पण करता सोम्या तुजेर विरोधपण दाखयतल्या हर एकल्याची काळजा मना परिवर्तन करच्या पासत हर एकल्याक समर्पण करता. मोगळा सोम्या तुका पाठ करून तुजे तावन पयस सरलेल्या हर एकल्याक समर्पण करता सोम्या. तुजे त्या दैवीक मोगान तांकां पाटी हाड आनी तुजे ते एक कर सोम्या. मोगळा सोम्या कामाच्या सोदनेर आसलेल्यांक बरी कामां लाबोवन तांचो फुडार आशिर्वादीत कर म्हण मागता सोम्या. सैरिकेच्या सोदनेर आसून बरो फुडार आशेवच्या हर एकल्याक समर्पण करता. कुटुंबांनी असमाधान आसच्या कुटुंबांक समर्पण करता सोम्या. आपणाक कोणूच नात म्हणल्या निराशी बोगणांनी आसलेल्यांक समर्पण करता सोम्या. तुजो आशिर्वाद आनी तुजो सांगात हर एकल्याक लाभय सोम्या. मोगळा सोम्या आमच्या कुटुंबांनी आसच्या भुरग्यांक समर्पण करता. दैवीक जाणवायेन तांकां बर म्हण मागता सोम्या. मोगळा सोम्या तूं तुजें दैवीक हजरपणांत आमचे मदेगात आसा कर आनी हर एकल्याक आपड सोम्या. हर एकल्याची काळजां परिवर्तीत कर आनी हर एकल्याच्या काळजांत तुजें दैवीक समाधान संतोष आनी तुजें हजरपण स्वीकार करूंक जाय आसची कृपा घेवन तूं आमचे मदेगात देवून ये. जेजू म्हाका पळयता मोगा नाका पळयता विंगी ताच्या दोगेता पातकां म्हजी भुक्षिता जेजू म्हाका आपयता मोग
मोगळा सोम्या, तुझ्या पवित्र हातांचे आशीर्वाद आमकां लाभय. आमची सर पिडा आणि सर आमचे हर एकल्यांच्यो गरजो एक करणं तुझ्या पांयामळी समर्पण करता आणि तुजो पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां हर एकल्याक आपण गुण कर आणि तुझे रक्षण लाभय म्हण मागता. हालेलुया 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 मशकरा बरबा हालेलुया हालेलुया हीला बाबा हीलरा 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 हीला बाबा हीलरा 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 होली आत्मने ब्लेशरबा हीला बाबा हीलरा 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 हालेलुया 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 हबा बाबा शबरा बरबा हलला हालेलुया 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 मशकरा बरबा हीला बाबा हीलरा 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 हीला बाबा हीलरा हीलरा मती त्या कताराची वीराराया सण समाधान नसताना सबार दिसतावनो मानसिक समाधान एक आशेच्या व्यक्तीक सोमी जेजू विशेष तरण आशीर्वाद सिता आणि समाधानाचे जीवन तका फाव करता. हालेलुया 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 हीला बाबा हीलरा हीलरा हीला बाबा हीलरा 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 सबार जणांक सुटावे खूप सार जाऊन खूप पादिता म्हण बसायता. हालेलुया मशबा शबरा बरबा हीला बाबा हीलरा हीलरा हीला बाबा हीलरा 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 हीला बाबा हीलरा 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 हीला बाबा शबलबा 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 वक्तांक थोड्यांची पिडा मेळा नासतना पूण भलायकी नासतना कश्टांच्या व्यक्तीक सोमी जेजू सारक्या तरान ताचे पिडेचे समस्ये दाखोवन दिवच्या वयसा लागीं व्हरन सारक्या तरान ताची पिडा कळीत जावचे बरी आणि ताका सारके ट्रीटमेंट मेळचे बरी सोमी कृपा दिवन आशीर्वाद दिता आणि ताका बरी भलायकी फावो करता म्हण बसयता. हालेलुया हालेलुया हीला बाबा हीलरा 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 हीला बाबा शबलबा लबलबा शबलबा लबा हालेलुया 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 सबारांच्या कुटुंबांनी समाधानाचे आणि संतोषाचे वातावरण देऊन सोमी आशीर्वाद दिता. जिनीन कांगल जाताना कंती दुकान बुडताना सोम्या गोलो मारताना कांय स्वाका उनेना जिनीन कांगल जाताना Jesus
मुखार आमी आसां आमच्या वैयक्तीक गरजो सोम्या मुखार आमी हाडया. विशेष करून देवाच्या उतरां सोनियाळ केल्ल्या आमी क्रुसाचो महत्व समजल्ल्या आमी ह्या घडये आमच्या जिविताचे कुरीस आमी उगडासाक हाडन सोम्याचो आदार आमी मागून घेवया. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ल्हान व्हड कुरीस आमच्या मोगाचे आमी वोवंक आसात. आमच्या अस्कतकायेक लागून सबार पडले त्या कुर्सा पंदा आमी पडोवंक पुरो, अडचणेन सांपडोवंक पुरो आनी ह्या घडये सोमी मात्र आमकां आदार दिवंक शकतलो. जावंक पुरो ते कुरीस आमच्या कुटुंबाचे पिडे शिडेचे आर्थीक वा इतर रितीच्या अडचणीचे कामाचे विविध रितीचे कुरीस आमच्या जिवितांत आसात. ह्या घडये सर कुरीस आमी ववजे तर सोम्याची कृपा ताची बेसाव आमकां गरज आसात. सोम्याचो आदार ह्या घडये आमच्या जिवितांत आमी ह्या घडये मौनपणी मागून घेवया मोगाचे. संगतास विशेष करून ह्या घडये आमी मागया मुखार सोलोंक आसचे ते येयली साव बऱ्यान सावच्याक आनी सांगतास बरें मुखेली समाजाचें बरें पोनपणाचें लोकांच्या बरेपणा खातीर वावर करचे तसले समाजेन शांत समाधान रुता करूंक प्रयत्न करचे तसले बरें मुखेली सोम्या आमकां फावो कर. शांत समाधानाचें राज्य आमचें जावन दी म्हूण ह्या घडये आमी सोम्या लागीं आदार मागून घेवया. दवेची परीक्षा आराम जावच्यार आसा आनी ह्या घडये सर्व ह्या विद्यार्थींक परीक्षा बरोवंक तयार करनासल्या सर्व विद्यार्थींक सोम्याच्या पांयतळे आमी समर्पण करया. प्रत्येक करून तांचे शिकप तांणी बऱ्यान शिकोवंक बऱ्या तयारे मुखांत ह्या परीक्षेंत उत्तीर्ण जावंक बरे अंक जोडूंक आनी बरो फुडार सोबूंक सोम्या सर्व विद्यार्थींक ताच्या कृपेन जानवायन आशिर्वादांनी बरोवन दी. क्रिसमसो काळ आमी थोड्याच दिसांनी अखेर करता. फाटले 40 दीस सोम्यान आमकां फोव केल्ल्याक ताका आमी अर्गां दिता आसतना विशेष करून आमचे मागणे उपास आनी दान धर्म आमचे भक्तीक करण्या मुखांत्र ह्या 40 दिसांनी आमी जोडलेलें तें पवित्रपण ह्या 40 दिसांनी आमी केल्लो तो त्याग आनी सॅक्रिफीस सोम्याक मेसवणेचो जावन दी. आमचे क्रिस्ती जिवीत सोम्या ते विश्वासान भरलेलें बवाडतान भरलेलें जावंक सोम्या मा सोमेस्तांक आशिर्वादांनी बरोवन दी. सोम्याची आशिर्वादां घेवंक आमी आयती सावया हे देवाडा सक्रामेंता गीत आमी करूया. विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टां सोबुकदास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक
आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक आमेन.